योकार हांव समीप नार्वेकार. सुरवेक पळोवया आजच्यो हेडलायन्स. चलयेचो विनयभंग, अपहरण आणि मारपेटाच्या घडणुकीत दुबावित प्रतीक नायकाक अटक. चलयेच्या घरा आणि खोतीगांवावरून मारपेट केल्याचो असा आरोप. सुदीन म्हणटा महादेवचे पात्र लागला आटपाक. आपले म्हणणे पटवून दिवपा खातीर दाखयले फोटो. नवीन पोर्ट कायदो म्हटल्यार गोंयच्या सार्वभौमत्वाचेर जाल्लो हल्लोच. एल्विस गोम्साच्या नेतृत्वा सकयल एनजीओन घेतली पोर्ट मंत्री मायकल लोबोची भेट. भेटयले निवेदन. चर्चिल ब्रदर्सान एफसी गोवाक 1-1 गोलान आडयलो. म्हापशेच्या धुळेर स्टेडियमाचेर जाली मॅच. आणि आता आजच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. चलयेचो विनयभंग करप, अपहरण आणि मारपेटाच्या घडणुकीत काणकोण पुलिशेन दुबावित प्रतीक नायकाक अटक केल्या. प्रतीक हो दक्षिण गोंयांतल्या एका भाजपा फुडाऱ्याचो पूत. चलयेच्या घरा आणि खोतीगांव व्हरून मारपेट केल्याचो ताचेर आरोप आसा. सद्याक दुबावित आरोपी पोलीस बंदखणीत आसा. पुलिशेन प्रतीका आड भारतीय दंड संहितेच्या कलम 509, 324, 354, 365, 354 ड आणि 506 दोन कलमा खाला गुन्यांव नोंदयला. पुलिशे गाडी तर साहेबा म्हणले आमगे चेडो अशें ना तुमी चालले कोण तो बापूय म्हणून सांगले आमगे चेडो अशें ना. मागीर तो चेडो तो बापूय म्हणून सांगले तो ड्रग्स नाल्यार सोरो आसा इतलो डेंजर आसा म्हणून टायप आसतना तो म्हाज्यार व्हडलो व्हडलो तापो लागलो. फस्ट एड म्हणून लागलो तो दाखोवं जाय काय म्हणून लागलो. कोण कोण आमी ज्या टायमार ना त्या कोणी न्यूज दिवन तो घरा कडेन पावला. अर्द वरा फरका तो चेडवा घेवन गेला. पण इतलो मारले तेणें त्या चेडवा केन्ना आमी आज चेडवा तेणें हातपोटान केन्ना हात लावूं ना इतलो मारलो तेका सगळें हेका हांगा तेणें काकण मारलें पांच पडला आनी परत आनी तेका हांगा तेणें फापर मारलो. पूण आमकां जालें तें आनी कोणा अशें जावं नाका. तेका लागून अशें कांय घडटा रे पळय आनी आमकां न्याय दिवपाचो. तेणे काल पुलीस स्टेशनार म्हणलें तुका फाटीं घे म्हणून. ना भायर सांगलें तेणें म्हाका येवन फाटीं घेवया म्हणून. हय फाटीं घेवया कितें म्हणटा तें कॉम्प्रोमायज. हांवें म्हणून कॉम्प्रोमायज हांव कशें करूं शकना. आमगे लायक टीव्हीचेर फकत आयकताले जे यूपी बिहार ह्या शारांनी हें घडटालें. बट हें आयज आमचे सारके माणकुलेच्या काणकोणाक घडपाक लागला. आयज आमचे काणकोणकार इतली अस्मितायेक लागून झगडपाक सदांच मुखार. बट आयज आमी पळयताय जेन्ना त्या चलयेचेर इतलें हें जालां तेन्ना हांगा त्या चलयेक सपोर्ट करपाक खुबशे कमी लोक आसा. काणकोणकारान जाता तितले व्हड नंबरान भायर सरपाक जाय ह्या थिंग्साचो निशेध करपाक. स्थानिक भारतीय जनता पार्टीच्या पदाधिकारी आसा महेश नायक ह्याच्या भुरग्यान एक अशा कृत्य केल्लें आसा. आमच्या पैंगीण गांवच्या एक आमच्या भयणीचेर एक चलयेचेर हांव बापूय घरान आसतना पळोवन तेच्या घरा वचून तेजेर अत्याचार करपाक प्रयत्न केलो. तेच्या आंगार हात घालपाक प्रयत्न केलो. असले लोकांक आमी कितें करप. हे लोक रामराज हाडटले मागताले. एक आमच्या भाव भयणीक एक कोणाल्या भुरग्याक एक घरा रावपाक शकना हांव बापूय ना जाल्यार ह्या हांव बापायन जेन्ना भुरगे आपल्या भायर सरतना भुरग्यांक खंय व्हरून दवरप. कोणा स्वाधीन करप. बँकेक व्हरून दवरप काय आनी खंय व्हरून दवरप. आज दिसता हांवें एक पोस्ट घातलो. म्हाजें नांव उमेश तुर्की. हांवें एक पोस्ट घातलो. त्या पोस्टा लागून तेणी पुलिसांचे दबाव हाडून म्हाज्या घरा कडेन 10 पाटी गाडी धाडल्यो. आज तेगे भुरगे कितें करतात हो पावर यूज करता सगळ्याक. आनी त्या बापायक वचून घरा कडेन सांगता कंप्रोमायज करया म्हणून. कसलें कंप्रोमायज करप. दोगांक वेगळी करया हें कितें करप. हें ह्या बिजेपी राज्यांत चलता. स्लोगन दिवन प्रचार करतालो लोकां कडेन वोट मागताले बेटी बचाओ बेटी पढाओ म्हणून. आयज तेमचेच लोक तेमचेच मनशाचे बरे बरे लिडराचे चेडे आपल्या बापायचे फायदो घेवन आपल्याच्या बापायची जे पोस्ट मेळटा तेजो फायदो घेवन आयज लोकांच्या भुरग्यांचेर घरा वचून मारून भायर काडून तेमचेर बाबा मर्डर करपाची ट्राय केली जाता. काणकोणांतल्या एका 20 वर्साच्या चलयेचेर जबरदस्ती करपाचो प्रयत्न आणि त्याच बरोबर ताका मारपाचो प्रयत्न केलो पूण तो प्रयत्न फसलो. जो अशा तरेचो गुन्यांव करपी भुरगो प्रतीक महेश नायक ह्या भुरग्याक काणकोणच्या पुलिसांनी 2 दिसाच्या रिमांडाचेर घेतलेलो आसा आणि ताची चौकशी आतां फुडें चालूच आसा. पूण जेन्ना आमी ह्या विशयाची म्हायती मेळोवपा खातीर काणकोणच्या PI कडेन आयले तेन्ना तो सुद्दां ज्या तरेन आमकां कम्युनिकेट करपाक जाय त्या तरेन तो आमकां कम्युनिकेट करपाक मेळ्ळो ना.
ह्या विशय गंभीर्यान घेवन काणकोणचे पदाधिकारी आनी त्याच बरोबर चलयेचे फॅमिली एकठांय येवन ह्या विशयाचेर गंभीर्यान चवकशी जावपाक जाय आनी जो गुन्यांव केला ताचेर एक्शन जावपाक जाय अशा तरेची मागणी तांच्यांनी लावन धरलेली आसा। आनी ह्या प्रकरणाक राजकीय दबाव आसा काय कितें अशाय तरेचो एक तरेचो संशय काणकोणकारांच्या मदीं पसरलेलो आसा। ह्या म्हायती खातीर काणकोणांतल्यान गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर। W रमणमूर्ती हांणी राज्य वेंचणूक आयुक्त पदाचो ताबो घेतला। सर्वोच्च न्यायालयान 5 पालिका संदर्भात दिल्ल्या निवाड्याचो अभ्यास करून वेंचणुको केन्ना घेवच्यो हे थारायले अशें तांणी सांगलां। राज्य वेंचणूक आयुक्त पदा खातीर निवृत्त IAS अधिकारी W रमणमूर्ती हांचे नाव निश्चित केल्ले। वेंचणूक आयुक्त पदा खातीर ह्या आदी कितलीशींच नांवां चर्चेत आशिल्लीं। It's very early. I have just taken 2 hours time. 1 hour भी हुआ नहीं. We will have a review meeting. Then press briefings will be issued regarding the conduct of election. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी। पालिका वेंचणुकीच्या प्रचाराक बिरेस्तारा पूर्णविराम मेळ्ळो। पणजी महानगरपालिका आनी हेर सहपालिका खातीर शेनवारा वेंचणूक जातली। शेनवार दीस दिवचले वाळपय, पेडणे, कुंकळी, काकोडा, कुडचडे आनी काणकोण पालिके खातीर वेंचणूक जातली। जाल्यार न्हावेली जिल्लो पंचायती खातीर पोट वेंचणूक जातली। तशेंच वेगवेगळ्या पंचायतीच्या 22 प्रभागांनी पोट वेंचणूक ह्याच दिसा जातली। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। आता घेऊया एक ल्हानसो विसव। विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबऱ्यो। म्हादेचे सुमार 22 किलोमीटर न्हंय पात्रां आटला, मोगप सांगता। आपले म्हणणे पटोवन सांगपा खातीर सुकिल्ल्या न्हंय पात्राचे फोटोय तांणी दाखयले। म्हादय खारसाणीची पातळी ओपा उदका प्रकल्पा मेरेन पावल्या। म्हादय सुकली जाल्यार गोंयचो वाळवंट जावपाक वेळ लागचो ना, सुदिनान सगळ्यांक अजाप करपी दावो केला। कोर्टान परतून जावपी सुनावणी, अवमान याचिका तशेंच लवादाच्या आदेशान म्हादयचो प्रश्न अजूनय सुटावो जावंक ना। तशेंच म्हादयच्या विशयाचे गांभीर्य अजून मेरेन कोणाकूच पटलेलें ना। अशें आसलें तरी ह्या विशयाचो राजकीय फुडारी आपल्या सोयी प्रमाण वापर करून घेताना दिश्टी पडटात। काँग्रेस आनी भाजपा ह्या दोन्ही पक्षांनी म्हादय कर्नाटकाक विकिल्ल्याचो आरोप सुदिनान केला। म्हादयचो विशय आता सरकाराच्या हातांतल्यान गेल्ल्याचे सुदिनाचे म्हणणे। 22 किलोमिटरचो हो सगळो ग्राफ आसा आनी हो सगळो जो 22 किलोमिटर अजून 22 किलोमिटर भोंवपाचे उरल्या। ह्या 22 किलोमिटराक जे फोटो आमकां मेळ्ळ्या म्हादयचे, इन्क्लुडींग साटरे जो धबधबो आसा तो धरून, ते पळयले नंतर आमकां दिसता की जवळ जवळ लेवल ऑफ द वॉटर ऑलमोस्ट म्हणजे नाच। लेवल ऑफ द वॉटर हांव म्हणटा कमी जालो अशेंय म्हणूं शकना, हांव लेवल ऑफ द वॉटरूच ना। कालसा नाला जर तुमी पळयत जाल्यार थंय उदक ना, आनी ह्या कालसा नाला ह्या दिसांनी उदक 1 मिटर वयर आसतालें, थंय आज 0 लेवलाचेर पावला। 2 संगम जाता कृष्णापुरा, पॉयंट म्हादय आनी कृष्णापूर अशे 2 ज्यो नद्यो आसा त्यो थंय मेळटा। आनी तांची परिस्थिती कितें जाल्या ती पळया। कर्नाटकान उदक मलप्रभांत घातल्या नंतर ही परिस्थिती आज अशी जावपा कारण कर्नाटकात जे उदक तांणी मलप्रभांत घातलें। झडांनी बंदिरवाडो आनी झडांनी 6 किलोमिटर फ्रॉम म्हादय हेची परिस्थिती पळया। हांगा तर एक ड्रॉप ऑफ वॉटर सुद्दां ना, एक ड्रॉप ऑफ वॉटर ना। आनी हो ड्रॉप ऑफ वॉटर आमकां जो पयलीं हांगा पेपरवर उदक आसतालें, म्हणजे सादारण धोपरा पर्यंत उदक आसतालें। पिश्ताची कोण सुखपुंशिरे कनाल, हो कनाल पळया कितें, ह्या कनाला पयलीं भरपूर उदक आसतालें। म्हणजे पिठाची कोणांतल्यान उदक आमकां येता तें उदक बंद जालें, कारण जें उदक आसा तें भितरले लेवला आसा। खारें उदक येता तें ओपा प्लांट पर्यंत येता, जो बंदारो ओपाचो घाला प्लांटाक लागून तो पर्यंत येता। आनी तें चेक केलें की ना हांव नकळो। आनी गोंयचो कोणोच जर काडलो आसत गोंयांनी उरचें ना। गोंयांत सगळें वाळवंट तयार जातले आनी सगळे जे अग्रिकल्चर आसा ते अग्रिकल्चर डिस्टर्ब जावन सबंद जे नॉर्थ गोवा आनी पार्ट ऑफ द सावथ गोवा सगळें डिस्टर्ब जावन लोक घरां दारां विकून वचपाची तयारी करतली फुडल्या 25 वर्सां नंतर। भाड्याक दिल्ल्या बंगल्याचेर सरकारान नदर दवरची अशी मागणी सुदिनान केल्या। कित्याक तर ह्या बंगल्यांनी रेव पार्टी जावपाची शक्यताय चड आसता खंय।
जाणां धरले म्हणजे रिव्ह पार्टी सोंपल्यो अशें कितलेशेच गोंयांत बंगले भाड्याक येतिल्ले आसा. 1-1 लाख 2-2 लाख 3-3 लाख दिवन मोठे बंगले जेन्ना भाड्याक येतल्या थोडी, तेन्ना ताजी चवकशी गव्हर्मेंट करतले काय ना हो प्रश्न आसा. मोठो फ्लॅट 3 लाख रुपया भाड्याक येता, जवळ जवळ 250 स्क्वेअर मिटरचो हो बंगलो, हो फ्लॅट 250 स्क्वेअर मिटरचो जो मनीस भाड्याक येता ताका तो परवडू शकता काय कितें, हाजेर सरकारान चवकशी करपाची आवश्यकता आसा. कारण हे एग्रीमेंट गव्हर्मेंटा कडेन आसा, जे भाड्याचें एग्रीमेंट केल्लें, आनी ताजेर जर चवकशी केली जाल्यार कितल्योश्योच गोश्टी आज भायर सरतलो. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. नव्या पोट कायद्याक जावपी विरोध दिसान दीस वाडत आसा. नवीन पोट कायदो म्हटल्यार गोंयच्या सार्वभौमत्वाचेर जाल्लो हल्लोच अशें म्हूण आदलो लोकसेवा अधिकारी एल्विस गोम्साच्या नेतृत्व सकयल्ल्या एनजीओन पोर्ट मंत्री मायकल लोबोची भेट घेतली. तशेंच तांणी विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत, गोवा फॉवर्डचो मुखेली विजय सरदेसाय आनी हेर आमदारांक निवेदन दिवन ह्या विशयाचेर विधानसभेत चर्चेची मागणी केली. नव्या पोर्ट कायद्याक लागून गोंयचें अस्तित्व धोक्यान येतलें. तशेंच राज्य सरकार आनी मुळाव्या स्वराज्य संस्थांच्या अधिकारांचेरूय बाधा येतली. आमी गोंयचे कांय नागरीक सिटिजन्स फॉर डेमोक्रेसी म्हणून हो एक इशू, एक गंभीर इशू आसा, व्हेरी सिरियस इशू, जो गोंयचे जे अस्तित्व आसा आनी गोंयची आयडेंटिटी आसा ती काबार करून उडोवपा सारको हो इशू आसा. हाका म्हणटात मेजर पोर्ट्स बील, द मेजर पोर्ट्स बील 2020. एक आमी निवेदन रिप्रेझेंटेशन मायकल लोबो हाका दिला, मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स गोवा गव्हर्मेंट. तशेंच लिडर ऑफ ऑपोजिशन आज मडगांव वचून आमी दिगंबर कामतीक दिला. आनीक हांगा मेन फुडारी जे आसा गोवा फॉरवर्डचे विजय सरदेसायाकय दिला. आनी बाकीचे सगळ्या MLAक आमी ते इमेलाचेर धाडला. आतां मेन कितें आसा, हे जे बील एक्ट जाल्या उपरांत म्हणजे कायदो जाल्या उपरांत गोंया सरकाराक आनी मत आसचें ना, पंचायत आनी म्युनिसिपालिटी सोडून दी, तांकां आनी मागीर झिरो मत. मोर्मुगांव पोर्ट्रसाचो एक बोर्ड जो आसा, फक्त बोर्ड, नेमलोलो बोर्ड, अपॉइंटेड बोर्ड, दॅट वील बिकम अ सुपिरियर बॉडी देन द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. रायट फ्रॉम म्हणल्यार आतां दुधसागर फॉल्स थंयच्यान जितलें उदक पळय मोर्मुगांव पोर्टान येता तें सगळें उदक टोटली ते आपल्या ताब्यान करून तांकां जाय तशें करपाक मेळटलें. आनी तातूंत आनी कोणाचो कंट्रोल आसचो ना. आनी बाकी सगळे कॉर्पोरेट येवन हांगा बसतले. लोकांचे जे फिशरमॅना खातीर कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन केला म्हणटा, करता म्हणटा, तें सगळें फकाण जातलें. आनी हें जर आज कायदो जर जालो जाल्यार गोंयचें निसंडन जातलें म्हणपाक हरकत ना. म्हणून आमची मागणी, हे सगळे जे लेजिस्लेटर आसा तांणी डिस्कशनाक आतां एसेंब्लीन घेवचें. पोर्ट लिमीट म्हणून एक डेफिनेशन आसा तितून, त्या पोर्ट लिमिटा भितर जर तुजें कितें आसत, तुजे जागे आसत, तुजें घरां आसत, तुजें कितेंय आसत प्रॉपर्टी, ताजेर डायरेक्ट काय ताबो तांचो येतलो. तुज्यान आनी जाप काडूंक जायना. आनी जाप काडली जाल्यार तुका डायरेक्ट सेडिशन लॉ सुद्दां लावन भितर उडोवंक शकता, ते लायफ टर्म म्हणजे लायफ मारूंक शकता. इतलें ड्रॅकोनियन हें बील जाल्लें आसा आनी हाजेर विरोध आसपाक जाय. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार. मांद्र्या कोरगांव शिमेर आशिल्ल्या घरांक फाटल्या 4 म्हयन्यां सावन सामकें उदक मेळना. हे विशीं कितल्योश्योच कागाळी केल्यो पूण कोणेच काना मनार घेतले ना. आपल्या 2च घरां खातीर उदक दिनात की आनी कित्याक लागून उदक मेळना असो प्रश्न ह्या लोकांक सतावपाक लागला. केन्ना केन्ना 4-5 दीस उदकच येना. आयलेच जाल्यार उदकाचो प्रेशर सामकोच उणो आसता. एक बालदी भरपाक 3 ते 4 वरां लागतात. न्हावपाक पसून उदक सारकें नासता. ग्रेगरी मास्कारेनसान सांगलें. पळयात ताचें म्हणणें. आमकां कंटिन्युअस उदकाचे प्रॉब्लेम आहा. उदक येता ते सारकें एक म्हणजे सारकें लो स्पिडीन आनी स्पिडूय आसना. एक फावटी 4-4 दीस उदकूय आसना. आनी आयज कितें उदक येयलां ते एक बकेट भरपाक एटलिस्ट 2 ते 3 वरां लागतले. हे स्पीड आहा जागले ती. आनी कंटिन्युअसली हांव फॉलोअप करता आमच्या लायनमॅना कडेन, PWच्या समिरा कडेन. तो म्हणटा एवरीडे म्हणटा हे फ्लो, उदकाचो फ्लो प्रॉपर ना, उदकाची स्पीड बरी ना आनी कंटिन्युअस सेम प्रॉब्लम आहा. स्पीड प्रॉब्लम आल्यार सदांच कंटिन्युअस सेम प्रॉब्लम आसोंक जाय. सो एक दीस खंय येता आनी 4 दिसांनी परतून आल्यार सेम प्रॉब्लम खंय जाता. सो हांवें कंटिन्युअसली फोन करता, JVQ फोन करता, जावं आमच्या समिराच्या एवरीडे घरा कडेन वयता तरी तो सांगता सेम प्रॉब्लम.
आतां आमी खंय ह्या प्रॉब्लमासून भायर खंय सरपाचें. एक दीस आमी 4 दीस न्हांवपाक वचून आमी एक पावटी आदल्या घरा कडेन वयता. आमच्या कोरगांवान आमचें घर आहा थिंगासर वचून न्हांवन येता आमी. सो हे जर आमी सदांच करपाक लागले खंय आमकां हें जातलें. सो इवनिंग वचून घरा कडेन न्हांवपाक भुरग्यांक बायलांक सगळीं वचून जायना, खूब डिफिकल्ट जाता. हे उदकाचें रातची पासून तीच आसता. आमी रातची 12-1 जायसर पासून उठोन पळयता कितें उदक घेतलें म्हणून. म्हटल्यार रातची 1 जायसर पासून तीच स्पीड आसता. गोवा 365 खातीर कोरगांव पेडणेच्यान संदीप कामुलकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. शुक्रार मेरेन गोंयचें वातावरण सुकें आसतलें, पूण 20 आनी 22 तारखेर गोंयांत कांय कडेन पावस जडूं येता. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. मळब दमट आसतलें. सकाळ फुडें धुक्याची कुपां दाटून येतली. चडांत चड तापमान 33 जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25 डिग्री सेल्सियस आसतलें. ब्रेस्तारा तापमानात व्हडलोसो बदल जाल्ल्याचें दिसून येवंक ना. पणजेन सगळ्यांत उणें 25.6 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली. जाल्यार मुरगांवां 33.2 डिग्री सेल्सियस चडावत तापमानाची नोंद जाली. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. चर्चिल ब्रदर्सान FC गोवाक 1-1 गोलान बरोबरीत आडायलो. गोवा प्रो लिगांतली 45वी मॅच म्हापशेच्या धुळे स्टेडियमाचेर रंगली. सेरिनो फेर्नांडीसान 7व्याच मिनटाक गोल करून FC गोवाक 1-0 गोलान आघाडी मेळोवन दिली. उपरांत चर्चिल ब्रदर्सान बरोबरी सादपा खातीर बरेच यत्न केल्ले, पूण तांकां अपयश आयलें. पूण 40व्या मिनटाक अफदालान गोल करून चर्चिलाक 1-1 अशी बरोबरी सादून दिली. This is another chance. Serino Fernandez! He has rolled it into the goal! Rajinder plays it to Kidron Fernandez. FC Goa have to be careful. They have to keep the intensity up because Churchill brothers thrive on the mistakes and doesn't have too much mercy on the opposition when the mistakes are done, especially with this man 3Joy Dice. 47व्या मिनटाक चर्चिलाच्या राजेंद्र सिंगान FC गोवाच्या वादीन इनामदारा वांगडा गैरवर्तन केलें. ताका लागून रेफ्रीन ताका रेड कार्ड दाखयलें. निमण्या 10 मिनटांक दोनूय पंगडांनी आघाडी घेवपा खातीर जोरदार यत्न केले, पूण ताचो कांयच फायदो जालो ना. मॅच 1-1 अशी बरोबरीत सुटली. गोवा 365 खातीर क्लिंटन डिसोजा. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जातनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.